म्हादय विवादाचेर संबंधित अतिरिक्त अहवाल सादर करपा खातीर न्यायाधिकरणाक आनीक 6 म्हयन्यांची मुजत वाड दिल्या। कर्नाटक, गोय आनी महाराष्ट्र हांचे मदीं म्हादयचें उदक वाडपाचो वाद सोडपा खातीर हें न्यायाधिकरण स्थापन केलां। तांचे कडेन गोय आनी कर्नाटक सरकारान स्पश्टीकरण अर्ज सादर केल्यात। हाका लागून न्यायाधिकरणान जलशक्ती मंत्रालयाक अतिरिक्त अहवाल सादर करपा खातीर 1 वर्साचो काळ वाडोवन दिवपाची मागणी केल्ली। ते प्रमाण मंत्रालयान मंगळारा अधिसुचोवणी जारी करून अहवाल सादर करपा खातीर 6 म्हयन्यांचो वेळ वाडोवन दिला। म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनल हेची जेन्ना नियुक्ती जाली तेन्ना तेंच्यांनी जो अंतिम निवाडो आसा तो 2018 दिल्लो आसा। तर तो जो निवाडो आसा तो गोवा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तिनी राज्यांनी आमकां अमान्य आसा अशें सांगलेलें आसा। आनी त्या संदर्भान सर्वोच्च न्यायालयान आपली याचिका आसा त्यो दाखल केल्लेल्यो आसा। सर्वोच्च न्यायालयान तेची सुनावणी जावंक ना। त्या शिवाय गोंयान हे याचिका ज्यो आपल्यो आसा त्यो ट्रायब्युनला म्हणजे लवादा लागीं सादर केल्लेल्यो आसा। आनी लवाद जो मेरेन सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय घेना तो मेरेन लवाद जे आसा तांकां निर्णय घेवप शक्य जायना। आनी ताका लागून जो मेरेन ह्या विशयाचेर सर्वोच्च न्यायालय ज्यो याचिका दाखल केल्लेल्यो आसा तेचेर सुनावणी पूर्ण करिना, आपलो निर्णय दिना, तो मेरेन लवादू आसा तो आपल्या कडेन ज्यो याचिका आसा तेचेर सुनावणी घेवची ना। आनी ताका लागून परते परते तांकां मुदत वाड जी आसा ती मेळत रावतली। आतां ती 6 म्हयन्या खातीर मेळ्ळ्या। 6 म्हयने जाल्या उपरांत ती परती आसा तशी तेंची वाड आसा ती मेळटली तांकां। एकंदर हो विशय जो आसा तो अत्यंत गुंतागुंतीचो जाल्लो आसा। आनी आमी जर ह्या संदर्भान आमची भुमिका जी आसा ती योग्य वेळार सर्वोच्च न्यायालयान आनी लवादा मेरेन तर व्यवस्थितपणान जर मांडपाक पुराव्याच्या माध्यमांतल्यान अपयशी ठरले जाल्यार तेचे दुश्परिणाम जे आसा ते वर्तमान आनी भविश्याच्या दृश्टीन गोंयांक भोगचे पडटले।